गोवा कोंकणी अकादेमीची 1986 वर्सा नोंदणी जाल्ली। ह्या दिसा सावन अजून मेरेन संस्थेचे रिन्यूवल जाल्ले ना। सद्याक रिन्यूवल करपाची प्रक्रिया चालीक आसा म्हण गोवा कोंकणी अकादेमीच्यो सचिव मिडिया कडेन उलयल्यात। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। 86 रजिस्ट्रेशन झाले त्यानंतर परत रिन्यूवल झाले ना। आमकां आतां बरी अडचण येता कित्याक आनी जे सहयोगी आमकां जाय आदल्या कोंकणीचे जे आशिल्ले मंडळाचे ताचे आमी चालू केला बरें काणकोण मेरेन आमी स्वता गाडी धाडून त्यो सयो हाडून वेवस्थीत घालपाची आमची प्रक्रिया चालू आसा। एज पर रूल 86 जर रजिस्टर्ड जाल्ले आनी ताच्या उपरांत जर जावंक ना जाल्यार पयलीं जो अध्यक्ष आसलेलो किंवा कमिटी आसलेली तेंच्यो सगळ्यांच्यो सयो परत जाय पडटल्यो त्यो तुमकां मेळटल्यो काय कितें जाता काय न्यू रेग्युलेशनाक भरपूरश्यो मेळ्ळ्या आमकां थोड्योच आसा थोड्यो उरल्यात चडश्यो मेळ्ळ्या। केन्ना जातले केन्ना थोड्यो उरल्या काणकोणच्या वाठारांतले थोड्यो उरल्या ना कित्याक सोसायटी तशीच उरता आनी रजिस्टर्डूच उरता। रिन्यूवल इज वन पार्ट सोसायटी तशें कांय एक्टान ना। एज पर गव्हर्मेंट रिन्यूवल जायना जाल्यार गव्हर्मेंटाचो जो फंड येता पळय तो फंड येना इलिगल जाता। म्हाका दिसता अध्यक्षाची एक गाडी एक्सिडेंट जाल्ली तेजे रिकवरीचे कितें हें जालां धाडून दिला आमी जिल्हा ते कलेक्टराक धाडला सावथ कलेक्टराक केला ताची अध्यक्ष सावथान पडटा तांचो भाग सो ते सावथ कलेक्टराक ऑलरेडी गेला आनी तांच्यांनी सुरू केला पूण आमकां नोटीस आयली ना अजून फ्रॉम आवर सायड अकादमी मागीर वतली तशी अजून नोटीस आयली ना आमकां पूण DRO लेटर तांकां धाडला हाजी एक कॉपी आमकां आयली।